मगो पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष आणि ह्या पक्षाक जनमताक आदर आसा, प्रेम आसा, प्रत्येकाच्या काळजांत तो आसा. आज मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान माननीय दीपक उर्फ पांडुरंग ढवळीकर जे मगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा तांणी शिरोडा मतदारसंघात आपली रितसर उमेदवारी दिली. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गेल्या कितलेशेच दिसा ज्या वर्तमानपत्रांनी मिडियान ज्यो गोष्टी दुसऱ्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान येताल्यो आनी त्यो प्रसिद्ध जाताल्यो ताका पूर्णविराम आज मेळिल्लो आसा. आनी हो जो सपोर्ट आसा तो सबंद शिरोडा वासियांचो कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसा. दीपकाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मगो पक्षाचेर आयलें, तांच्या आमदाराचेर आयलें आनी त्या नंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमचे मुखार आसा. पूण आज एक सिद्ध केलां लोकांनी, जाणी 7 वेळा ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत राजकीय माकडउड्यो मारल्यो, तांचे पासून लोकांक कुशीन दवरप आनी लोकांची काम करनासतना आपली पोटां मारप आनी ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. 2002 आमी ही जिम्मेदारी सोंसली, आंगार घेतली आनी एक परिवर्तन करीत गेले. पूण तरी आसतना काही स्वार्थी मनीस पयर आमचे 2 मगो पक्षाक सोडून गेले आनी तांणी लिडराचेर आनी अध्यक्षाचेर आनी मगो कमिटीचेर जाहीरपणे टिका केली. पूण आज ह्या वेळार हांव इतलेंच सांगता की सबंद जनमत जें आसा तें पेपरा वयल्यो आजच्यो न्यूज येता, इवन अग्रलेख, जे अग्रलेख 5 दिसां पयलीं आमचेर टिका करताले तेच अग्रलेख आज आमच्या फावरात येवपाक लागले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता जी टिका जाताली ती कोण तरी ती करपाक लायताले. आनी आज मना पासून जे सगळे वर्तमानपत्रां आसूं, मिडिया आसूं, जे परिवर्तन जालां त्या बद्दल हांव सगळ्या मिडियाचे, वर्तमानपत्रांचे पयलीं अभिनंदन करता. आनी अशें देशकार्य, राज्यकार्य करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मुखार येवचें अशें नमूद करता. कारण ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो, ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून. म्हणजे अशा धमक्यांक भिवन सुदीन ढवळीकराचें किंवा माधवराव ढवळीकराचें कुटुंब फाटीं सरचें ना. ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा. आनी ह्या दिसा हांव नमूद करतां जें कितें गोंयांक लोकांक, बारीक लोकांक जाय तें मुखार व्हरपा खातीर मगो पक्ष प्रयत्न करतलो आनी आमी हें जें विस्तारीत काम करपाचें थारायलां तें काम करीत आमी मुखार वतले. हांव शिरोड्या वासियांक उलो मारतां की आजच्या दिसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष अबाधीत दवरपा खातीर एक काम करपी मनीस बाब दीपक ढवळकराक भरपूर मतांनी तुमी निवडून दिवचो आनी तुमची काम करून सदांच सदोदीत तुमच्या फाटल्यान रावन कामां करून घेवची अशें नमूद करता.